नमस्कार येवकार हांव सुयश गावणेकार। मुख्यमंत्री म्हणटा कोळसो आयात बंदीचो विचार, मायनिंग बंदीन एमपीटी उपराट्या मार्गार, मोले 4 लेन जनावरांक फ्लायओव्हर, महाराष्ट्रांत उक्ते शिर्डी पंढरपूर, बिहारांत मोदीक कातर। सविस्तर खबरां आदीं पळोवया हेडलायन्स। कोळसो रेल्वे डबल ट्रॅक पावर लायनीचो इश्यू घेवन भुरगीं पावली मुख्यमंत्र्या मेरेन। मुख्यमंत्री म्हणटा एमपीटीचे वेगळे उपक्रम चालीक लावन कोळसोच बंद करपाची तयारी। गोंयचे मायनिंग बंदी उपरांत एमपीटीचे उलाढालीचें चित्र उपराटें। आदीं चडसो एक्सपोर्ट पोर्ट आशिल्लो एमपीटी आतां कोल कोकाची इम्पोर्टर, प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। पर्यावरण जनावरांचो विचार करूनच मोले 4 लेन, जनावरांक खासा अंडरपास ओव्हरपास, दोंगर चढ कापी नासतना फ्लायओव्हरान मार्ग, काब्रालान प्रुडंटाक दाखयलो हायवे प्लान। आठ म्हयन्यांनी महाराष्ट्रांतली शिर्डी पंढरपूर अक्कलकोट कोल्हापूरची अंबाई, बाळू मामाचें देवूळ पाडव्यान लोकांक उक्तें। कांय कडेन एडव्हान्स पास, 65 वेल्यांक नो एंट्री। बिहाराचो मुख्यमंत्री परत नितीश कुमारच 5वे फावट खुर्चेर। फाल्यां सोमारा सोपूतविधी। एनडीएचे बसकेंत शिक्को, डेप्युटी म्हूण सुशील कुमार मोदीचें नांव ना। आनी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी सोनिया गांधीचो राजकीय सल्लागार अहमद पटेल क्रिटिकल, कोविडान भलायकी इबाडली, आयसीयू शिफ्ट। दिवचले व्हाळशे हावसिंग बोर्डा लागसार बस मोटारीचो एक्सिडेंट। सरवणचो 42 वर्सांचो सिद्धार्थ सावंत आगताक गेलो। मोटारीचो पार्क केल्ले बसीक फाटल्यान धक्को। आतां कोळसो आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचो गोंयच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांकय हुस्को। विचारूंक मुख्यमंत्र्या मेरेन पावली। एमपीटीचे वेगळे उपक्रम चालीक लावन शक्य जाल्यार कोळसो सामकोच बंद करपाची सरकाराची तयारी आसा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। एमपीटींत रोपवे आनी रो बोट सर्वीस सुरू करपाचेर खंय विचार चल्ला। पाडव्याक मुख्यमंत्र्याचे बच्चे कंपनीक उतर। आयतारा दक्षिण गोंयची बच्चे कंपनी मुख्यमंत्र्याक सांखळे रवींद्र भवनात मेळ्ळी। कोळसो, हायवे आनी रेल्वे डबल ट्रॅकाचे मुख्यमंत्र्याक प्रश्न। एमपीटीत नवे उपक्रम चालीक लावंक डबल ट्रॅकिंगाचो रिव्ह्यू घेवंक केंद्राची दोनूय मंत्रालयांक कमिटी नेमपाची आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। बाय म्हाकाय कोळसो नाका। गोंयांत कोळसो डबल ट्रॅक करता। डबल ट्रॅक वयल्यान ट्रेनी वयल्यान कोळसो वतलो न्ही, बारीक बारीक पावडर जावन वाऱ्यान मिक्स जावन आमच्या लंग्सान भितर वचून आमकां वेगवेगळे रोग जातले। म्हाकाय गोंयांत कोळसो नाका, पण एक गजाल हांव सांगता तुका, कोळसो आमी जाता तितले बेगीन कमी करून बंद करपाच्या खातीर आसा। वांगडाच काय बंद करूंक शकना सगळी इंडस्ट्री। गेली इंडस्ट्री कितली वर्सां 40 वर्सां चलता। आमकां इतले करून कोळशाच्या ऐवजी दुसरें कितें तरी थंय हाडपाक जाय। आमची भुरगीं आसा पळय न्ही, थंय काम जे 2000 लोक काम करता तेंची बारीक भुरगीं आहा। आमकां तांकां दुसरें काम दिवपाक जाय। दुसरें काम दिल्यार आमकां कोळसो बंद करपाक जाय। जशें आतां 5 म्हयन्या भितर वर्साभरा भितर दुसरें काम आयलें काय कोळसो इल्लो कमी जातलो आनी कोळसो आमी बंद करतले। आमकां फक्त थोडोसो टायम जाय। थोडो टायम मेळ्ळो काय कोळसो आमी पुराय कोळसो बंद करतले। आमचो फुडल्या एक म्हयन्या ह्या म्हयन्या भितर अवर शिपिंग मिनिस्टर इज कमिंग। Shipping Minister is coming. He is setting up the one committee to search the alternative. आता just तुमका कळपा खातीर सांगता, MPT there is one another alternative to start with the ro-ro ferry and to start with the ropeways. हे दोन प्रोजेक्ट आम्ही टुरिझमाचे स्टार्ट करता. If it will start within the 3 to 4 months, आम्ही थंयच्यान जो आहा पळय टू द MPT वयल्यान it will go directly to the Agwal Fort. It will directly come to the Old Goa and it will directly go to the Terekol. मोदन अल्टरनेटिव्ह म्हणजे जो एअरपोर्टा वयल्यान देवलो तो डायरेक्टली थंय गेलो आणि त्याने जेन्ना थंयच्यान बोट घेतली काय डायरेक्टली गेलो।
हो जेन्ना अल्टरनेटिव्ह सुरू जातलो हो जर आमकां चलपाक जाय जाल्यार कोल कमी करपाक जाय. सर इतले वर्सां आमी एक लायनीन आमचे चालू आसा एवरीथिंग हॅज बीन गोइंग ऑन स्मूथली सो व्हाय डू वी नीड आमकां सपोज जर कम्युनिटी बदलपाक जाय म्हणजे कोल जर चेंज करपाक जाय आसता फाल्यां सकाळी थंयच्यान फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट वचूं शकता. अशें न्ही की डबल ट्रॅक जो जाता पळय न्ही तो फक्त कोळशा खातीर न्ही आमी रॉंग तकले जे आसा पळय न्ही बट तरी सुद्दां हे सगळें आसतना सुद्दां आमी कन्सर्न जो आसा लोकांचो कन्सर्न पियुष गोयल मिनिस्टर जो आहा रेल्वे मिनिस्टर पळय न्ही ताजे कडेन हांवें लोकांचो कन्सर्न सांगला. बट सर यू हॅव द पॉवर नाउ टू स्टॉप इट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सो बाय म्हाज्या एक हांव खंयचोय सेंट्रल प्रोजेक्ट फाल्यांच्यान बंद कर अशें म्हणूंक शकना. द क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅव स्पेंड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट दॅट प्रोजेक्ट हे जर करतलो आसत सुद्दां आसत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाची स्टडी करची पडटा तेजी वायबिलिटी करची पडटा. मग कितें जातलें तें ऑलरेडी हांवें सगळ्यांचो कन्सर्न सांगल्या उपरांत तांच्यांनी सुरू केला. थोड्या दिसा भितर ताचेर एखादी कमिटी बी कितें तरी बसतली आनी ताचे उपरांत ते सुरू करतले. भुरग्यांनी स्वता करून हाडिल्ली दिवाळीची ग्रिटींग कार्डां मुख्यमंत्री आनी ताचे धुवेक भेटयली. वादग्रस्त तन्मार पॉवर लायन प्रकल्पाचेरूय मुख्यमंत्र्याक प्रश्न. ताज्या खातीर दुसरो अल्टरनेटिव्ह जो आहा पळय न्ही रे तो टमनार प्रोजेक्ट जाका म्हणटा तो मोल्याच्या अभयारण्यात जरी येयलो फक्त थंयसरले 6 पोल जे आहा म्हणजे 6 खांबे हे फक्त मोल्याच्या जंगलान जातले आनी ज्या जाग्याचेर जे पोल येतात त्या पोल उबो रावता पळय न्ही थंयसल्यो ट्री कट केल्यो वयतल्यो. ट्री मेजता आसतना दीस पोल टू दीस पोल हाच्या सकयल्यो ट्री ज्यो आहा ह्यो काउंट केल्यो वता अकॉर्डिंग टू देर प्रोजेक्ट ह्यो कट केल्यो वचना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जर कट केलेच गेले आसत म्हणजे त्या पोला खातीर म्हणजे वी आर ट्रायंग टू मिनिमायज इट. ताजे पॉवर स्टेशन जाता ते मोल्याच्या अभयारण्यात भायल्यान जाता. मोल्या अभयारण्यात जाता जायना प्रायवेट हितून जाता लँडान जाता. ट्री कवर आमच्या गोंयांत कितले आसा which is the highest in the country 70% tree coverage in the state. हे अनेक ट्री कव्हरेज खंयसरूच ना. बाकीच्या स्टेटीनी ट्री कव्हरेज कितली आसा 30% 35%. हे सगळे प्रोजेक्टाचे अल्टरनेटिव्ह जितून 70,000 झाडां म्हणटात. हे सुद्दां जरी सगळें जालें जाल्यार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आय थिंक इट इज 13,000 बट ती बी रिड्यूस कशी करपाची हाजो आमचो प्रयत्न चल्ला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयच्या मायनिंग बंदी उपरांत एमपीटीचे उलाढालीचें चित्र बदललां. आदी एमपीटी चडसो एक्सपोर्ट पोर्ट म्हूण चलतालो आतां उपराटें. एमपीटीक आतां जवळ जवळ पुरायपणान दुसऱ्या देशांचेर इम्पोर्टाक निंबून आसता. मीन एक्सपोर्टाची सुवात कोळसो आनी कोकाचे इम्पोर्टान घेतल्या. 2019-20 वर्सा एमपीटीची गोंय सरकाराक 425 कोटीची येणावळ. खासा रिपोर्ट. मायनिंग बंदी उपरांत 8 वर्सांत एमपीटीत चित्रूच बदललां. बंदर न्यासाच्या उलाढालीची दिशाच बदलल्या. मोठ्या प्रमाणात मीन एक्सपोर्ट करपी एमपीटीन आता नित्याचो खर्च काडूंक इम्पोर्टांत लक्ष घाला. एका तेंपार वर्साक 62 मिलियन मॅट्रिक टन हाताळपी पोर्ट आता फक्त 16.02 मिलियन मॅट्रिक टन कार्गो हाताळटा. 2012 आदी मायनिंग बंदी लागू जावच्या आदी एमपीटी जितलो कार्गो हाताळटाली त्या मानान आता फक्त 32% कार्गो. 2019-20 1.46 मिलियन टन मीन, स्टील फिनिश प्रोडक्ट 1.22 मिलियन टन आणि बाकीचो कार्गो कंटेनर धरून सुमार 3.15 मिलियन टनूच एक्सपोर्ट जाला. तशेंच कोल आणि कोक 9.57 मिलियन टन आणि 0.57 मिलियन टन मीन इम्पोर्ट केला. 3.03 मिलियन टन बाकीचो माल इम्पोर्ट केला. एकूण 12.87 मिलियन टन इम्पोर्ट जाला. पोर्टाच्या उलाढालींतल्यान ह्या वर्सा गोंय सरकाराक 425.97 कोटी रुपया येणावळ. पोर्टात 1465 कामगार आसात. तातूंत 1105 गोंयकार, 360 भायले, 4240 पेन्शनरांतल्यान 3394 गोंयकार, 864 भायले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. पर्यावरण रानवटी जनावरांचो विचार करूनच मोले 4 लेन हायवेचो प्लान केला. जनावरांक रस्तो हुपूंक 3 अंडरपास 1 ओव्हरपास आसतलो. दोंगर चड कापी नासतना रस्तो फ्लायओव्हरा भशेन करून पर्यावरण सांबाळटले. 2.5-3 किलोमीटर अंतरूय कमी जातलें म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयला. आज प्लान पास केल्यार खंय हायवे 4 लेन जावंक 8 वर्सां लागतलीं. मोल्या रोड देंवता थंय घरां कोणाची वचना. नंबर 1 रोडाचें पडलें. दुसरी गोष्ट जी आसा तो रोड खूब नॅरो आसा आनी खूब कर्व आसा. जे न्यू प्रोजेक्शन जे सेंट्रलान केल्लें आसा म्हणजे सेंट्रल फंडींग तो 2-2.5 किलोमीटर देंवता म्हणजे कमी जाता आनी जाता तितले लोड भायर व्हरता म्हणजे हिल कटींग करना जे भायले सायडीन व्हरता. प्लस ताका 3 अंडरपास आसा आनी 1 ओवरपास ओन्ली फॉर एनिमल्स.
म्हणजे हे पयलीं रोडान नाशिल्ले, हें तें प्रोविजन आसा. प्लस ज्यो खुबशे आतां उदका वचपाचे वाटे आसा आनी रोड तो स्टीप आशिल्ल्या कारण ताका मातशें ट्रिमींग आसा वा फिलिंग आसा, म्हणजे बॅलन्स करून सेफ फॉर आमकां देंवपाक. कित्याक हो स्ट्रेच जो आसा आमी खंय भायर वयता तेन्ना खुबशे डेंजर जाल्लो आहा आनी गाडयो आतां कितें जाता, व्हडल्यो गाडयो येता, बाकी गाडयो खुबशे डेथ जाता, एक्सिडंट जाता, खुबशे त्रास जाता. कित्याक व्हेरी नॅरो रोड. आतां जर चालू केलो रस्तो जशें हांवें सांगलां, ताका एटलिस्ट मिनिमम 7-8 वर्सां लागतली कंप्लीट करपाक. कित्याक स्टील आसा आनी हे सगळे मिशनरी आनी ते स्टील घालता म्हणजे मिनिमम 8-10 वर्सां वयतली मिनिमम. डेव्हलपिंग नेशन आनी डेव्हलप जावपाक जाय, डेव्हलपिंग वर्ल्ड वचपाक जाय. सो खंय तरी मातशें वयर सॅक्रिफायस जातलेच. तो आज एप्रूव जालो म्हण आज चालू जायना, तेजो आजून टेंडर जावना, कांय जावना. तो टायम लागतलो, पूण एटलिस्ट इनिशियल करपाक जाय कितें तरी करपाक. सो तो इनिशियल मुवमेंट आसा आनी बरो डिजायन आसा. तुमी पळोवंक शकता तो मागीर कशें जाता. 8 महिन्यांनी शिर्डी, पंढरपूर, अक्कलकोट, कोल्हापूरची अंबाई, बाळूमामाचे देऊळ, महाराष्ट्रातली तीर्थाटनाची धर्मीक स्थळां पाडव्यान तीर्थाटनाक उक्ती. SOP थारावन देवळां उक्ती केल्यांत. कांय कडेन एडव्हान्स पास, कांय कडेन 65 वेल्यांक नो एंट्री. मास्क, डिस्टन्सिंग सक्ती, बार्रां उक्ती, शाळा कॉलेजी उक्त्यो, देवळां मात बंद म्हणून इशू जाल्लो. आजच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी एक निर्णय घेतला की पाडव्याच्या दिवशी मंदिरं, प्रार्थनास्थळं सर्वांसाठी खुली करणार. या निर्णयाचं आम्ही सर्वच जण या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर हा निर्णय खूप आधी व्हायला पाहिजे होता, परंतु उशिरा का होईना पण सुरू झाली मंदिरं, याचं आम्ही स्वागत करतो. या मंदिरांच्या संदर्भात लॉकडाऊनच्या काळात मागच्या 6-7 महिन्यांच्या कालावधीत हिंदू जनजागृती समिती, अन्य हिंदुत्वादी संघटना, मंदिर विश्वस्त, ट्रस्टी, गुरव समाज अशा अनेकांच्या बैठका केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरामध्ये घेऊन आम्ही सरकारकडे मागणी केलेली होती की जर सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून दारूची दुकानं उघडली जाऊ शकतात, मॉल उघडले जाऊ शकतात, चित्रपटगृह उघडली जाऊ शकतात, तर मंदिरं का नाही. शासनाकडून जे काही नियम घालून दिले जातील त्या नियमांचं पालन करून भक्त ते सर्व पालन करतील, परंतु मंदिरं खुली करण्यात यावीत अशी मागणी गेली 6 महिने करत होतो. त्या मागणीलाच एक प्रकारे यश आलेलं आहे. आता मंदिरं खुली झाल्यानंतर भक्तांनाही मी या ठिकाणी विनंती करेल की जे काही नियम पोलीस आणि प्रशासनाकडनं, शासनाकडनं घालून दिले जातील त्या सर्व नियमांचं आपण पालन करू, कारण कोरोनाची महामारी पूर्णतः नष्ट झालेली नाही. भगवंताच्या चरणी मंदिरात जाऊन आपण प्रार्थना करू, भगवंताचं दर्शन घेऊ. त्या ठिकाणचं जे ऊर्जास्थान आहे त्या भगवंताकडे आपण सर्वांनी प्रार्थना करू की केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातून आणि जगभरातून ही कोरोनाची महामारी लवकरात लवकर नष्ट व्हावी अशी सर्वांनी प्रार्थना करूया. नमस्कार. बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमारच प्रश्नचिन्हाक पूर्णविराम. ताचो सोपूतविधी फाल्यां सोमारा. सत्तारूढ NDAची बसका जाली. नितीश कुमार NDA विधिमंडळाचो फुडारी म्हूण शिक्को. तो 5वें फावट बिहारचो मुख्यमंत्री जाता. तारकिशोर प्रसाद BJP विधिमंडळ फुडारी. सुशील कुमार मोदीक परत डेप्युटी CM करपाचेर ना BJP ना NDA कोणूच जाप काडिना. काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी सोनिया गांधीचो राजकीय सल्लागार अहमद पटेल क्रिटिकल. म्हयनो जालो ताका कोविड बादला. 1 ऑक्टोबरा सावन हॉस्पिटलांत आसा. भलायकी सापूच इबाडिल्ल्यान ताका गुरगांव हॉस्पिटलाच्या ICUंत शिफ्ट केला. आदलो गोंय प्रदेश काँग्रेस प्रभारी 71 वर्सांचो अहमद पटेल गोंयच्या आजी माजी काँग्रेस फुडाऱ्यांक सामको परिचयाचो. दिवचले व्हाळशे हावसिंग बोर्डा लागसार एक्सिडेंटांत सरवणचो 42 वर्सांचो सिद्धार्थ सावंत म्हणटा तो आगताक गेलो. सिद्धार्थ दिवचलच्यान म्हापशें वटेन मोटारीन वतालो. वाटेक पार्क केल्ले बसीक ताणें फाटल्यान नेटान धपको दिला. थंयच तो गेलो. धपके सटची मोटार काबार जाले ते पळयल्यार अपघात आनी धपक्याच्या इम्पॅक्टाचो अदमास येता. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मुक्त गोंयच्या 60 वर्सांच्या इतिहासांत पयलेच खेप ज्युनियर सिनियर स्केल ऑफिसर खंय 191 पंचायतींनी दर शेनवारा वचून मानवी उदरगतीच्या कामांनी स्वता लक्ष घालतात. कुर्टी 67वे सहकार सप्ताह कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. सहकार मंत्री म्हणटा सहकार सप्ताह सप्तक भरूच करून चलपाचो ना. गोंयच्या दुधाचो खप वाडोवंक सोसायटी वाडोवच्यो म्हूण फोंडेचो आमदार मागता.
गोंयच्या इतिहासात पयले फावटी 60 वर्सांच्या उपरांत 191 ग्रामपंचायतींनी ज्युनियर स्केल आणि सिनियर स्केल ऑफिसर दर शेनवारा वचून बसतलो. फक्त कालचोच शेनवार वचूंक ना, कारण दिवाळी म्हणून हाज्या फुडें 1 वर्सभर आमचो गव्हर्मेंट ऑफिसर ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा सकाळी 9 पासून 1 पर्यंत आसतलो. आणि तो कित्याक? गटारां बांदपाक न्हू, तो रस्तो बांदपाक न्हू, फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाच्या विकासा खातीर. गरिबी जर कमी जातली जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें? हाचो विचार सरकारान सुरू केला. आमचे दुधाचे सगळे पावचे आणि ह्या दुधाचे हे वाड जावची सगळ्याची आणि खरेंच इंट्रस्ट आशिल्लें तशें जावंक जायना. म्हणजे कितें सोसायटीचो कोण आसा तो दूध घालिता तो अशें जावंक जायना. दूध घालता ते मेडिसीन करता तेकाच खबर आसता. त्या लागून हे भोवरेक जे आसा म्हणून आमी हे कशी सोसायटी वाडोवच्यो जो मनीस तो ते कामा खातीर जबाबदार आसलो जाल्यार ती जातली हातून कर्मचाऱ्यांक भितर जातली, हातून जे संचालक मंडळ जे कोण आसा तांचे भितर जातली, तांचे जे ब्रांच मॅनेजर्स आसतले ते सुद्दां जर जबाबदार आसली आनी प्रत्येकाचो रोल आमकां स्पेसिफाय करपाची गरज आसा. तेन्नाच आमचो हो सहकार चळवळ ही खूब मुखार वतली. आनी फक्त सहकार सप्ताह फक्त आठवड्या पुरतो न जाता, हो सहकार सप्ताह जो आसा तो सातत्यान 365 दीस जे आसा ते विचार जे आसा त्या विचारांचे विचार प्रणाली जी आसा ती मुखार व्हरपाची खूब गरज आसा. नरकासूर लासलो काय सापळो नरकासूरवाले व्हरतात. मात बारीक सारीक खेळे स्क्रू रस्त्यार तशेंच. राजधानी पणजेतूय हें वर्साचेंच. नरकासूर करतले 2 दिसांचो धुडगूस घालून चल्ले, मात फुडले कांय दीस गाडयांच्या पंक्चरांचो उपद्रव. नरकासूरवाल्यांनी ताका लासतना ह्यो बारीकसाणी बाळगून सुवात नितळ करची, नाजाल्यार पालिकेन नरकासूर लासूंक सुवात थारावची म्हूण पणजेकारांचो उलो. दीस रात लागून नरकासूर नाचयलो, धिंगाणो जालो. निमाणें ताका लासलो. लासल्या उपरांत ताचो उरिल्लो सापळोय व्हेलो. फुडल्या वर्सा नरकासूर करूंक, मात खेळे स्क्रू रस्त्यारूच सोडून नरकासूरवाले घरा. उपद्रव यो वच करतल्या गाडयेकारांक. दर वर्सा हेंच. नरकासूर जाले काय शारांत टायर पंक्चर काडटल्यांच्या धंद्याक तेजी. पणजे एकल्याच्यान हें पळोवन नज जावन ताणें समाज भावनेन सुवातेवेले खेळे एकठांय केले. पालिकेचे कामगार येतले आनी खेळे काडटले म्हूण राव नाकात. नरकासूर करतात तांचीच जबाबदारी. ह्या भुरग्यांनीच खंय नरकासुराक केले तशे ग्रूप करून आतां रस्त्यावेले खेळे काडचे. स्कूटरवालो असो वयल्यान देवलो हालतींच्यान आनी ताजी हांगा स्कूटर पंक्चर जाली. म्हजे नजरे समोर ते गेले नरकासूर लाशिल्लो. हांवें ते खेळ म्हणले आसूं कित्याक कोणाक आमचे फुडें फाल्यां हांवूय थंयच्यान वचपाक शकता, म्हजी गाडी पंक्चर जावपाक शकता म्हणून हांवें ते काडले खेळ तेंचे. सरकारान एक तर हाजेर विचार करचो, एक तर साफ सफाई करची म्युन्सिपाल्टीन बेगीनच्या बेगीन, ना जाल्यार एटलिस्ट तांकां एक सायडीन खंय तरी जागो दिवचो नरकासूर लासोवपाक. इतलीच विनंती म्हजी सरकाराक. हांव लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की जे तुमी चिकोल करता तो तुमीच साफ करचो, म्युन्सिपाल्टीचेर रावचें न्ही. कितें आमी पळय कशें आसा, आमी जितले लीप रावतले आनी आमी जितले तेन्नाच आमचें स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा तें आमीच करपाक शकता. म्युन्सिपाल्टीन जरी कामगार असले तरीच ते सगळे कडेन पावपाक शकना. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन किंवा आमच्या भुरग्यां कडेन आनी पणजेच्या नागरिकां कडेन शक्यतो तुमी एकठांय जायात. आमी जो कचरो केला आमी बरे आसा, आमी टॅक्स भरता हें भरता सगळें बरें आसा म्युन्सिपाल्टीक कचरो बी उबारपाक. म्हणून इवन तांकांय कितें दिवाळीची सुटी जाय आसता, तांचे सण आसता, कितें सगळ्यांक आपापली फॅमिली आसता. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन वाड्या वयल्यान प्रत्येकाने एका वाड्यार 25-30 जाणांचो ग्रूप करून भुरग्यांनी खेळे बिळे रस्त्यार एकठांय पडले ते एकठांय करचे आनी रस्त्याच्या सायडीन काडून उडोवचे. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. सरकारान गोंयच्या तारवटींक आशिल्ली 5 वर्सांची डिबारमेंट अट कमी करून 3 वर्सां केल्या म्हूण तारवटीचे संघटनेचो गोंय फांटो सरकाराचो उपकारी. दाबोळी विमानतळावेल्यान सौदी हजाक व्हरपी विमान सेवा बंद करपाची खबर वास्कोच्या मुस्लिमांक कोंत्र गेल्या. भीमा कोरेगांव केशींत भितर वडयल्ल्या 18 कथीत अर्बन नक्सलांक सोडचे म्हूण ह्युमन रायट्सवाल्यांची मागणी. 5 years डिबारमेंट हे आमच्या तारोड्या भावांक, जे गोंयकार तारोडी भावांक एक इंडियन CDC जो डॉक्युमेंट आपल्याक सीमॅन म्हूण दाखोवपा पडटा, जी CDC जावन आसा, हाका लागून एप्लाय करूं जायना आसली आनी एकाच लागून एक 5 years तांकां एक बॅन पिरियड मारलो.
आज जे गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगान जो आज ऑर्डर काढल्या जो 5 years पिरियड बॅन आसलो तो तांणी लेस केला 3 years केला. So the first order was on 7/3/2016. So म्हाका दिसता हाजेर आता we are in 2020. So जे 3 years म्हणटरीच आमचे जे फाटी जे 3 वर्सां तांकां सगळे एलिजिबल आसतले म्हूण आमचे तारोडी भाव आनी तांणी ताबडतोब CDC एप्लाय करूं जातली म्हणून. आनी असले कसले प्रोश जे थोड्या भुरग्यांक आसात ते आमचो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग श्रीपाद बावजी केस टू केस हो इश्यू घेतलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा. इस महामारी और कोरोना के वजह से कई सारे लोगों को इस साल हज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक अच्छी बात है अगले साल लोगों को हज करने का मौका मिल रहा है. और मुख्तार नकवी साहब ने आकर के यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलतें देने की प्रॉमिस की हैं. जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद ये लोग हज को जाते हैं. और यहाँ पे जो गोवा से जो फ़्लाइट जाती है वो फ़्लाइट को कारवार, बेलगाम, भटकल यहाँ के लोग भी यहाँ से ही फ्लाई होते हैं. अगर अचानक ये फ़्लाइट यहाँ से कैंसिल होती है तो कई सारे बुज़ुर्गों को, कई सारे लोगों को तकलीफ़ होने वाली बात है. यहाँ की सरकार भी बीजेपी है, सेंटर पे भी बीजेपी है. और एक लकीली हमारे गोवा के जो जिन्ना साहब हैं ये ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं. हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग यहाँ की फ़्लाइट कैंसल ना करें. तुम्ही आयज आमकां हाज्याक लागून हाज हाऊस दिता म्हणटाले, आयज 10 वर्सां जाली प्रॉमिस केले टायम ऑफ पारेकर. सो आयज हाज हाऊस आमकां सगळे दाखयले बाबा सांकवाल आनी कोर्तालीमची मोदी दिता म्हणून, आनी ती हाज हाऊस दिवना. And we have lit candles to remember all those who have been incarcerated in the Bhima Koregaon case. For every prisoner there is a candle that we have lit. For every prisoner of conscience or ideology who have been jailed under UAPA or NACA and other laws. We light these candles to dispel hate. We light these candles because we fear the insecurity of our leaders who punish us, who punish those people who choose dissent because they want justice. NCHRO and all of us are committed to justice. We want human rights for all, but we believe also that peaceful methods must be used. 18 should be released because unless there is proven charges, there are no proven charges, and some are in their 80s. UAPA is an anti-democratic law. It is an unjust law, and it is now being applied in a way by which it is also anti-secular. It is anti-democratic. अयोध्येत दीपोत्सव हे फावट खास. रामजल्माची वास्तू निर्बंधमुक्त जाल्ल्यान 490 वर्सां उपरांत रामलल्लाचे गर्भकुडींत दीपोत्सव जाता म्हूण UPचे योगी सरकार आनी अयोध्येंत मोठो उत्साह. शरयू न्हंयचे देगेर 5,51,000 पणट्यांचो झगमगाट. अयोध्येचो दीपोत्सव वर्सान वर्स नवे नवे विक्रम करता. हें बुलेटीन सोंपयतना पळोवया अयोध्येची दिवाळी.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.